फॅमिली कशी आहे तुम सगळी सजमता तुम सगळी बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी आयज आमी इचे बटाट्याची भाजी रेसिपी दाखयता तुमकां आयज सकाळी ब्रेकफास्टाक कोता बटाट्या भाजी सो आम कितको कोताय ती हांव तुमचे बरोबर शेअर कोता हांवें 1 किलो बटाट घेयल्याय ते बरें करून धुयले आनी उदकांत घालून दवरले उकोळोन हांवें बेश्टे उकोण आसता कोता भाजी 3 पियाव घेयल्याय एक जित्ते मिरसांग घेयल्या आख्खे लसणी बोय घेयला ते सोलिलां आनी 1.5 सासवां घेयले स्पून 1.5 स्पून थोडेशें तेल घेयलां जित्ते कोथमीर घेयल्या थोडी करीपत्ता आनी उदक घेयलां आनी चोय 1/2 टेबल स्पून हांवें मीठ घेयलां 1/2 टेबल स्पून हल्दी घेयलां आनी 1/2 टेबल स्पून जीर घेयलां सो आतां हांव पयलें हेचे बटाट घेयल्याय न्हू ते पील कोता चोय काटी पिलरान सारकें सोलूं जाय पयलीं बरें करून आनी ओदो जावं कोणूय कोताय न्हू बटाटे तशें करून हांव केन्ना कोना कोण सो हें करून जालें आतां हांव तें कातोता सोलून जालें न्हू कातोता क्युब्सान कातोता कातून पोत्तून तेंकां उदकांत दवरता न्हू ते काळी जाता न्हू बटाटे तेका लागून अशें सगळें कातोता कातून जालें क्यूब्स आतां पियाव कातोता लांब कातोता पियाव लांब कातोले तुमकां जाय जाल्यार तुमी मोडी कातोले आतां लांब कातोता पियाव कातून जालो आनी आतां जितले मिरसांग आहा न्हू ती कातोता आनी ती लसूण कातोता आमी बारीक तिचे बारीक कातोता लसूण बारीक कातरूं जाय आं लसूण आतां हांवें गॅसीचेर एक पॅन दवरला बटाट्या भाजी करपाक आनी तें आतां मातशें गरम केलां आनी तितून हांव आतां तेल घालता तेलूय मातशें गरम करता तेलूय बरें गरम जावपाक जाय आनी आतां तितून सासवां घालता तेलां अशें भाजता बरी भाजूंक जाय ह्या सासवां
तुमगे सासवां भाजोनी तितून करीपत्ता घालता. पत्ता ही भाजवली आनी आतां लसूण कातलो ती घालता, बारीक कातलो ती मातशें भाजयता. आनी आतां मिरसांग घालता पोन्ना. बरी करून भाजूंक जाय लसूण मिरसांग. आनी आतां तितून पियाव घालता पोन्ना. तोय बरो करून भाजूंक जाय, मोव जावपा जाय पियाव. आतां तितून जिरी घालता. जिरें, हळदी पिठो आनी थोडेशें मीठ घालता. मागीर जाय जाल्यार टेस्ट करून चोवपा जाता. बरें करून मिक्स करता. आनी तितून आतां थोडेशें उदक घालता. आनी बटाट कातलो ते क्युब्सांनी ते घालता. धाकून स्लो फ्लेमीचेर शिजोवपाचें. धाकून स्लो फ्लेमीचेर शिजयता. आतां म्हगेली भाजी जायत येयली आनी टेस्ट बी कोन्न चोवपा जाय. मीठ जाय, कितें जाय जाल्यार तीख बी जाय जाल्यार साकर घालूंक जाय. आनी आतां तेचेर चितें कोथमीर घालता. तुमी ट्राय करुया अशें करून रेसिपी. बटाटो कोण आसतना चडशी बटाटो कोण कोताय न्हू भाजी. मातशें करून दवरता आनी मागीर फ्लेम बंद करतलें. सो आतां आमगेली भाजी, बटाट्याची भाजी जाली रेडी. आनी आतां गॅस फ्लेम बंद करता. तुमी ट्राय करुया ही रेसिपी आनी कशी लागली तुमी कमेंट्सांत सांगाय. थँक्स फॉर वॉचिंग गायस. आनी व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करपाक विसरू नाका आनी फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय आनी न्यू आहा ती सबस्क्रायब कराय.